शेनवारा वेर्ना दोंगरार नौदळाचे MiG-29K कोसळ्ळे. दोगा सादूर पायलटांनी वेळे भितर इजॅक्ट जावन जीव साल्वार केलो. सवण्यांचो थवो आदळिल्ल्यान हो एक्सिडंट जालो म्हूण नौदळान स्पश्टीकरण दिलें. मात MiG-29 विमानांचे फाटले 2 अपघात पळयल्यार नौदळ ह्या फायटर विमानांच्या लोकवस्ती वेल्यान शिकाऊ उड्डाणांच्या धोक्याविशीं सिरियस आसा काय म्हूण दुबाव. फाटल्या 2 वर्सांच्यो घडणुको पळयात. 3 जानेर 2018 दाबोळे एअरपोर्टार फायटर प्लेन MiG-29K रनवे भायर पावले आनी ताका उजो लागलो. शिकाऊ पायलटान आपलो जीव साल्वार केलो. ताका नौदळाच्या हॉस्पिटलांत व्हेलो. विमानात तंत्रीक बिगाड जालो आनी ते रनवे भायर गेले. ह्या प्रकरणाचेर इन्क्वायरी बसयल्या म्हूण नौदळान उपरांत प्रसिद्धी पत्रक काडले. MiG-29K टेक ऑफ करतना फ्युअल टँक रनवेचेर पडून रनवेचेर उजो पेटलो. रनवेक मार बसलो म्हूण 8 जून 2019 दिसा दाबोळे विमानतळ 3 वरां बंद दवरिल्लो. त्या वेळार गोंयांत येवपी फ्लायट मुंबय आनी बंगळुराक धाडिल्ल्यो. नित्याचे सरावा वेळार जेट चड अंतरा मेरेन वचचे म्हूण एक्स्ट्रा जोडिल्ली फ्युअल टँक कोसळ्ळी म्हूण मागीर नेवीन स्पश्ट केलें. फ्युअल टँक कोसळ्ळ्या उपरांत उजो पेटून मोठो ब्लास्ट जालो आनी सगळ्याक धुंवर जालो. विमानूच कोसळ्ळें म्हूण बोवाळ. 2002 सावन नौदळाच्या विमानां आनी हेलिकॉप्टरांक गोंयांत हो 5वो अपघात. 1 ऑक्टोबर 2002 दाबोळे विमानतळा लागसार नौदळाची 2 रशियन IL-38 विमानां एकामेकाक आदळ्ळीं. ह्या अपघातांत नेवीचे 12 जाण हेर 3 जाण सोंपले. 15 ऑक्टोबर 2012 दाबोळे विमानतळाचे रनवे लागसार नेवीचे चेतक हेलिकॉप्टर क्रॅश जावन 3 जाण गेले. 3 जानेर 2018 दाबोळे विमानतळार MiG-29K रनवे भायर वचून उजो लागलो. पायलट साल्वार. 8 जून 2019 MiG-29 एक्स्ट्रा जोडिल्ली फ्युअल टँक कोसळ्ळी. रनवेचेर ब्लास्ट. 16 नोव्हेंबर 2019 MiG-29 क्रॅश. 2 पायलटांनी पॅराशुटान आपलो जीव वाचयलो. दाबोळे विमानतळाच्या वाठारांत लोकवस्ती आनी झोपडपट्टी वाडटा तशी कोयराच्यो राशी आनी सवण्यांची भिरूय वाडत आसात. जेटांक सवणी आदळपाच्यो फाटल्यो 10 वर्सांतल्यो 10 घडणुको. 15 जुलय 2009 170 पॅसेंजरांक घेवन वचपी स्पायस जेट विमानाक सवणे आदळ्ळे. 11 ऑक्टोबर 2010 एकाच दिसा 3 वरां भितर एअर अरेबिया शारजा गोवा विमानाक आनी किंगफिशर एअरलायनीक सवणी आपटली. 17 सप्टेंबर 2010 163 पॅसेंजरांक घेवन मुंबय वचपी इंडियन एअरलायनीचे विमानाक सवणे आदळ्ळे. 25 सप्टेंबर 2010 सवणे आदळ्ळे म्हूण एअर अरेबिया विमानाक टेक ऑफ करूंक वगत जाल्लो. 4 ऑक्टोबर 2010 हे फावटूय सवणे आदळपाचे घडणुकेंत एअर अरेबिया. 28 ऑक्टोबर 2011 263 पॅसेंजरांक घेवन वचपी डच चार्टर प्लेन RK फ्लाय बोईंगाचे सवणे आदळ्ळे म्हूण एमर्जन्सी लँडींग. 30 ऑक्टोबर 2011 कुवेत सावन वाया गोवा चेन्नई 123 पॅसेंजरांक घेवन वचपी एअर इंडिया विमानाक लँडींग करतना सवणे आदळ्ळे. 17 ऑक्टोबर 2012 गोवा मुंबय दिल्ली रुटा वेल्या एअर इंडियाच्या विमानाक सवणे आदळ्ळे. तातूंत 186 पॅसेंजर आशिल्ले. 18 नोव्हेंबर 2014 171 पॅसेंजरांक घेवन दिल्ली वचपी एअर इंडिया विमानाक टेक ऑफ करतना सवणे आदळ्ळे आनी टायराक उजो लागलो. अपघात वाडटात म्हूण नौदळ घालता कोयर आनी सवण्यांचे भिऱ्यांचेर. दुसरे वटेन लोकवस्ती वेल्यान भोंवपी झुजारी विमानांक एक किजिलां जातात म्हूण लोकांक जिवाचो भंय. विमानां थंय, नौदळूय थंयच, ती लोकवस्ती थंयच, त्यो कोयराची राशी थंयच आनी ती सवण्यांची भिरूय थंयच. लोकवस्तीचो वेळ बरो आस मेरेन सगळें बरें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.